आंब्यांचो रेट कितें आसा आनी कितें चाल कशें आसा? आंब्याचो कालच्यान देंवला मातसो बरे क्वॉलिटीचो आंबो आयज जाला 4,000 रुपया 4,500 बरी क्वॉलिटीचो आनी 2,000 पर्यंत जाला ते कमी सारको आयलो 2 ते 4,500 हेच्या भितर आसा मानकुराद. दुसरो आमचो आसा तो मुसराद 3,000 3,500 2,000 असो आसा. दुसरी आमची एक पायरी आसा पायरी बरी आसा क्वॉलिटीची 2,000 रुपया 100. आनी आमचो हापूस आसा हापूस 2,000 ते 3,000 रुपया. हो रेट आयचो फाल्यां सांगपा जायना की कमी येयलो जाल्यार वाडटा आनी चड येयलो जाल्यार कमी जाता. हो रेट आयचो डे बाय डे रेट आंब्याचो चेंज जाता आसता. जेन्ना आमकां आंबो चड येता आमकां कित्याक डेली आमकां सोंपपाक जाय दवरून आमकां तो कोता येना. चड येयल्या कारणान आमी सवायतून उडयता. कमी येयलो जाल्यार मातसो रेट दवरता. मागीर सद्या ह्या दिसांनी आंबो कितें चड येता ते? हय आनी एक 8 दीस असो आसतलो 8 दीस तरी 8 दीस तरी आसतलो. ते काडपाक स्टार्ट आसा कित्याक मानकुराद जो आंबो आसा तो झाडान गरमी जाली काय ना तो रोखडोच पिकोवन येता. असो बेश्टो उडय सुद्दां पिकता तो मानकुराद. ताका हीट चड मानकुरादाक. हापूस कितें आसता हापूसाक मातशी हीट कमी आसल्या कारणान तो उरता झाडाक बी. मानकुराद झाडाक कसो उरना. तुमच्या ते हांगा तुमी होलसेल विकता तर गिरायक तुमकां खंयसान कसलें येता? आमकां फोंडा चड फोंडाचे वास्को सांग्यार सावड्डा तुजे हांगा कुडचड्या सांग्यार उलमन काणकोण वास्को हे सगळे गोंयचे जे आसा मेन आसा मार्केट आसा ते सगळे हांगा मडगांवान येता. आनी आमचें मार्केट म्हणल्यार साडे आमचे 3 स्टार्ट जाता 3 ते 8 आमकां टायमींग दिलो आसा म्युनिसिपल ते 8 म्हटल्यार आमकां सगळें सोंपता आनी सगळे बी दामबाबाच्या हितून आमकां सगळें सोंपयता. डेली आमकां वेपार येता.